फातोड्डा पुलीस स्टेशनान थंयचो आमदार विजया आड केस फायल करपाक न्हयकार दिले उपरांत एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट आयरिसान दक्षिण गोंय जिल्लो कोर्टान पुलिसा आड घाल्लो अर्ज कोर्टान भायर मारलो। आयरिश आतां हायकोर्टान वतलो। फेक केस फेक एक्टिव्हिजम म्हाका गोंयच्या वावरापासून आडूंक शकना म्हूण विजय कोर्टाच्या निकालाचेर उलयलो। विजयाचेर एफआयआर घालूंक पुलिसांक सरकारान मान्यताय दिल्ली ना। काशीनाथ शेटये आणि विजय सरदेसाया मदीं सेटलमेंटा विशीं उलोवप जाल्ले म्हूण दावो करून ॲडव्होकेट आयरिशान फातोड्डे पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केली। पुलिसांनी एफआयआर करूंक ना म्हूण तो कोर्टान गेल्लो। कोर्ट म्हणटा मंत्र्याचेर एफआयआराक सरकाराची मान्यताय जाय। District Court has today rejected my application on the ground that I had not obtained sanction from the government to register an FIR against Vijay Sardesai and others. So in view of this order, I think in public interest, I will immediately move the Honorable Bombay High Court, because you cannot expect a government to give a sanction to prosecute its own minister. So this point would have to be settled by the Honorable Bombay High Court, because the complaint against Vijay Sardesai is very serious. In fact, Vijay Sardesai has not denied that conversation is not his. So the police ought to have investigated this, because the entire conversation has been given to the Fatodra police station. It's in the conversation between Vijay Sardesai and Kashinath Shetye. Kashinath Shetye alleges that he was offered a bribe of 1.25 crore by Manohar Parrikar, and Vijay Sardesai in that conversation tries to persuade Kashinath Shetye to withdraw a petition that he had filed in the High Court. Now the police have to investigate every case. They cannot be picking and choosing which case to investigate and which case to hush up. We have seen in the past the manner in which they have taken extra interest in certain cases to investigate certain cases, and the manner in which they are also trying to close other cases. आयरिश म्हणटा मंत्रीच सरकाराचो, सरकार एफआयआराक खंयची मान्यताय दितलो? विजय म्हणटा केस फेक आनी एक्टिव्हिजमूय फेक, आपलो वावर कोणूच आवडोंक शकना। Character assassination or trying to fix me will not deter me from taking Goa forward. I am working here in the government with a certain timeline, with certain clear ideology, and the progress and development that is being ushered in, there are hurdles being sought to be brought in. Like we inaugurated the Fatodra police station. Certain sections of the media were saying that why is it required? And itle begin te कशें जालें काय? Inaugurate जाता थंय हा पयले दिसा केसूच म्हणजे. So what was this? He was trying to trivialize an achievement. Our achievement, he wanted to trivialize and wanted to sensationalize this by going to the courts asking for framing of an FIR. Now the courts have given him an answer. What is the answer? That there is no scope to sensationalize. There is no scope to trivialize somebody's achievement. Bureau Report, Prudent. शिरवाय कोमुनिदादीच्या जमनीवेली 101 फॅमिलींची बेकायदेशीर घरां साल्वार करूंक आता आमदार काब्राल फुडें सरला। खंयच्या मनशान पयशे घेवन पेडामळ तिळामळ लोकांक घरां बांदूंक दिल्ली ताची पुलीस चौकशी करची म्हूण कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल फुडें सरला। घरां साल्वार करूंक कायद्यान बदल करचो, पर स्क्वेअर मेत्र रेट थारावन घरां लोकांच्या नांवार करून वडोवची म्हूण काब्राल मागता। पेडामळ तिळामळ सुमार 110 फॅमिलींक घरां खाली करूंक नोटीस आयल्या। शिरवय कम्युनिटीचे सुवातेर बाबू कवळेकर आणि निलेश काब्रालाच्या वेळार घरां तयार झाली। अजूनय एक नवी उबी जायत आसात। बेकायदेशीर घरां आसूनय तांकां उदक आणि लायटीची कनेक्शनां मेळ्ळी। आमदारान घरां साल्वार करता म्हूण सांगिल्ल्यान लोकय बिंदास आशिल्ले। आता नोटीशी आड ते कोर्टात गेल्यात, मात अजून स्टे मेळिल्लो ना। आमदारांनी मतापुरती फटयले म्हूण ह्या लोकांनी आमदार काब्रालाच्या नांवान शबय सुरू केली। घरां फुकट बांदिल्ली ना, पैसे दिल्यात म्हूण लोकांचो दावो। बेकायदेशीर घरां बांदूंक दिवंक पैसे कोणे घेतले ताची खंय पुलीस चौकशी जावंक जाय। हांवें लोकांक काल सांगलेलें की लोक म्हजे कडेन काल 200-150 लोक येयल्ले ते वाठाराचे, आनी हांवें तांकां सांगलें पळय ते लोक जे आसा ते लोक स्वता येवन घरां बांदूना, कोणे तरी तांकां हे 100 स्क्वेअर मिटर तुम्ही घरां बांदा आनी कोणे तरी पयशे घेतलेले आसा।
ते कोणे सपोज जर विषय फुडें वचना आनी तेजी घरां मोडपाची पाळी येयली जाल्यार तेणी सगळ्यांनी स्टेटमेंट दिवपाक जाय पुलिसेक. तेणे सगळ्यांनी सीएमाक सांगतलो, तेणी सीएमाक हाडून कोणे पयशे घेतले आनी तेजेर इन्क्वायरी करतलो. रेव्हेन्यू मिनिस्टराकूय हाडटलो रोहन बाबाक आनी तेजेर इन्क्वायरी करतलो की अशे अशे विशय लोकांक दिशाभूल केले. गरीब लोक ते आज जोडटा फाल्यां तांकां बाबा आज जर कामां वचना फाल्यां तांकां जेवपाक ना असले लोक ते. आनी जरी तर तांकां कोणे तरी फटयल्या कित्याक कुचड्याक कितलो जागो आसा आनी एमटी ती घरां कितें बांदूना कोणे तरी ताका जागो दाखोवन थंय तरी घरां बांदून घेतल्या. सो घरां बांदून घेतले म्हणजे ताका आतां म्हाजेर येयले पाळी कित्याक आमदार म्हण म्हाका हांवें कोणा कडेन पयशे घेवना. वयल्यान हांवें कितलीच कामां ते उदकाचे लायटीचे कनेक्शनां दिल्ली करून दिल्ली आसा. ओल्ड एज ड्रॉप जाताले ट्रान्सफॉर्मर न्यू करपाचो विशय केल्लो आसा. पूण कोणे तरी ते लोकांनी स्टेटमेंट दिवंक पडटले. सपोज तेजी घरां मोडली ती लोक ते स्टेटमेंट दितले कोणे तांचे पयशे घेतले आनी मागीर हांव सरकारा फाटल्यान लागतलो की हांकां भितर उडय आनी तांकां सजा मेळपाक जाय. आता खंय ही घरां साल्वार करूंक कायदो बदलपाचो आनी थंय तुमी डिसिजन घेया की ही घरां 150 पावणे 200 घरां तुमची जाल्या तांकां आमी रेग्युलायज करूंक सोदता आनी ही रेट आमी फिक्स केल्ली आसा आनी नंतर ती गव्हर्मेंटाक धाडया. आनी हांव गव्हर्मेंटाक झगडटलो की कोमुनिदाद जर सांगता बाकीचे सोडून दी कोमुनिदाद जर सांगता की आमकां रेग्युलायज करपाक आमकां प्रॉब्लम ना जाल्यार कायदो चेंज करया आनी कोमुनिदादीच्या लोकांक जे कोमुनिदादाक तांकां पयशे मेळटा रेग्युलायज करून घेवपाचो विशय हांव फुडें व्हरतलो. कमिदादीच्या नोटीशी आड स्टे मागूंक लोक कोर्टान गेल्यात. काब्राल म्हणटा सरकारान कायदोच बदलचो. कायदो बदलल्यार कमिदादीच्या सुवातीर बेकायदेशीर घरां आनी झोपडपट्ट्यांक मागीर हुस्को ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. तंबाखू आणि सिगरेटी आड सध्या शारांनी धाडी चल्ल्यात. बार्देसचो जोड मामलेदार आणि गोवा कॅनान म्हापशा बाजारात तंबाखू उत्पादनाचेर धाडी घाल्यो. 10-15 दुकानां आणि गाडेकारांचो म्हाल जप्त केला. तांकां फायन मारल्या. ते शिवाय फॉरेन सिगरेटी धरल्यात. केटीसी बस स्टँडार फॉरेन सिगरेटी MRP नासतना मेळटात. हो रिपोर्ट खंय आता केटीसीक वतलो. North Goa collector has issued a direction to enforce an effective implementation of cigarette and other tobacco products Act 2003, and we had covered up almost 10 to 15 shops where there were no boards regarding tobacco, no smoking boards. We had fined total amount collected is rupees 3,600, and we had also seized some material which they were selling illegally without any boards and without following proper norms. We had collected foreign cigarette. Paris is of 20 packets, Win 7 packets, and Light 5 packets. What is the cost of it? You cannot make out, it's not priced. And all of the tobacco products, and we will do the procedure of Panchnama and we will forward this to our higher authorities. आज जो ड्रायव्ह जो चालू आहा नोव्हेंबर 15 तारखेक ते जुनाचे 15 तारखेक 2 म्हयन्याचो इंटेन्सीव ड्रायव्ह आमी घेतलेले आसा. आनी गोवा कॅन आज जॉयंट मामलेदार कृष्णा गांवसा बरोबर आमी आसा. आनी आज परत आमी पळयलां की खुबशे शॉप जे आमच्या दुकान जे आसा म्हापसा मार्केटान ते सेक्शन 4 म्हणजे पब्लीक प्लेसान सिगरेट बोर्डचे ना म्हणून तंबाखू हे यूज करचे ना म्हणून तो बोर्ड घालूंक ना तेंच्यांनी. आनी त्याच बरोबर जे विकता तेंच्यांनी सेक्शन 6च्या अंडर तो दुसरो बोर्ड घालपाक जाय. म्हणजे भुरग्यांक 18 वर्सां कमी वर्साच्या भुरग्यांक तांकां तंबाखू विकचे ना. आतां हांगा बस स्टँडार येयल्या सो कदंबा बस स्टँडाचेर आमकां आतां फॉरेन सिगरेट मेळ्ळेले आसात. हो सिरियस इशू आसा. आनी आज आमी हेचे पयलां आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन तशेंच म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिल आमी तो रिपोर्ट दितलो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.